he should understand one thing, that there are 90 trucks, of sewage coming to Talegaon. So it should not be for tit for tat. And other the silt, now whatever they are talking about garbage treatment plant which they are running, even the silt of that garbage treatment plant is coming to Talegaon. So let us not make us reach to such an extent that there should be a confrontation between us. We are getting your waste almost 90, almost 100 trucks daily which comes here. So if we stop that, you will be in trouble. Because we are not creating a problem for you. Because in fact, it is a give and take business. So, and what we are sending there is just one truck load as far as Talegaon is concerned. Maybe 2 is coming from Panjim. Yeah. But you just understand that 90 is coming from your thing. So see what will be the problem if we stop this. So let us not simply be in the confrontation. This thing. It is not you have hurt somewhere, you scratch somewhere else, it become like that. मजगती वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकलान 27 पंचायतींची साळगांवा प्लांटार बसका घेतली. प्लांटार येता त्या ट्रकांनी नेम पाळचे, कोयर खंय सारको धापून हाडचो. ट्रक्स जे आहा तांकां थोड्यांक लिचड टँक्स ना, थोडे अनकवर्ड ट्रक्स येता, स्पेशली डिझायन फॉर गार्बेज व्हेकल्स म्हणून तेंचे वयल्यान जे धाकणे आसूंक जाय, सो रावंड धाकणे आसूंक जाय ते ना. आनी हे जावपाकूच जाय एज पर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्स. तांकां नोटिसीज इश्यू केल्ल्यो 3 म्हयने पयलीं 4 म्हयने पयलीं. सम पंचायत्स हॅव कंप्लायड, सम पंचायत्स हॅव नॉट कंप्लायड. आमी आयज डायरेक्शन दिल्लें आहा विलेज पंचायतीच्या सरपंचांक आनी सेक्रेटरींक की तुमचो ट्रक आमी प्लांटान भितर घेवचे ना इफ युअर लिचेट इज फॉलिंग डावन or if your truck is uncovered. Temporary they can cover it with tarpaulin till they build the body of the truck. Body बांदूकच जाय, ते कवर्ड येवपाक जाय. लिचेड टँकाक 1 म्हयनो टायम दिता आमी. सद्याक तेणी वेट वेस्ट जो आहा जो ट्रकान डायरेक्ट घालून हाडटाले आनी लिचेड पडटाले ते बंद जावपा खातीर तांकां ड्रामा घे म्हणून सांगलें. गार्बेज प्लांटा वयल्यान साळगांवां जाल्ले सभे उपरांत दुसऱ्याच दिसा साळगांवकारांनी ताळगांवचो गार्बेजीचो ट्रक हाडायल्लो. सोमारा लोक नेम पाळटा काय ना ते पळोवंक ट्रकांचेर दोळो दवरून आशिल्ले. दुसरे वटेन मडगांव एमएमसी गार्बेजीचे प्रश्नाचेर सापूच गरबगळीत जाल्या. डोर टू डोर कलेक्शन आनी सेग्रिगेशनूय अर्दवट. शारांत मिक्स कोयरांच्यो राशी. गार्बेज कलेक्टर कॉन्ट्रॅक्टरान काम सोडलें. ट्रकांचे ड्रायव्हर आयताराक कामाक येवंक तयार नात. सरकारी ड्युटी जाल्ल्यान खंय नगरसेवकांक त्रास. आमी तो जो पळय गार्बेज कॉन्ट्रॅक्टर दिल्लो ताणें आमचो घात मारलोच कळ्ळें न्ही. ताणें सडनली सांगलें की आपल्याच्यान जायना आनी ताणें खूब मॅस करून दवरलें. प्रत्येक मनशान म्हाका फोन केलो की कितलीशे मडगांवच्या कावन्सिलरांनी फोन केलो, आमच्या सुपरवायझरांनी फोन केलो की ड्रायव्हर्स येनात, आमी संडेक काम करपाना म्हूण सांगतात. ताजे पयलीं हांवें एक सगळ्यांक आपोवन एक हाका टॅक्निकल सेक्शनाक आनी सीओक सांगिल्लें सगळे ड्रायव्हर्सांनी 8 वरां काम करपाकच जाय म्हणून. कित्याक इट वॉज हांवें जेन्ना पळय एक एनालिसीस केली तेन्ना कळ्ळें की थोडे ड्रायव्हर्स आमचे कॉम्पॅक्टराचे ड्रायव्हर्स स्पेशली एकटे येतात 10:30 3 म्हणसर वतात. एकटो कोण तरी SGPDतले मार्केटांतलो बी जो पळय कॉम्पॅक्टर चलयता तो एकाक येता 5 वता आनी कोण. सो दीस इज सिम्पली नॉट डन. ईच ड्रायव्हर इज अर्निंग अ 7th पे कमिशन वीच इज अ सबस्टेन्शियल अमाउंट ऑफ मनी. प्रत्येक जाणाक दिसता की आपले बाबा आपणे ठरयलो तो टायम, तांकां कोण विचारतलो ना. देर इज नो अकाउंटेबिलिटी. अँड हू फेसीस द ब्रंट? इट इज द इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स हू आर फेसिंग द ब्रंट. जे पळय हांगा गव्हर्मेंट सर्वंट्स आसात ते हात वयर शकन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.